देव बरो दीस दिव भुरग्यांनो। आयज आमी एका बगळ्याची आनी कुल्लेची काणी आयकुया। एक आशिल्लो बगळो। तो एका तळ्या कुशीक रावतालो। तो खूब जाणटो जाल्लो आनी जाणटो जाल्ल्या कारणान ताचे कडेन आतां पयलीं सारकी नुस्तीं धरपाक जायनाशिल्ली। एक फावटी तर ताचेर उपाशी रावपाची पसून पाळी येताली। एक दीस बगळ्यान येवजिलें हे अशेंच चल्लें जाल्यार म्हजेर एक ना एक दीस उपाशी मरपाची पाळी येतली। बगळ्यान हाचेर कितें तरी उपाय काडपाचें थारायलें। एक दीस तो तळ्यामदीं आशिल्ल्या फातरार उबो रावून मोट्या मोट्यान रडपाक लागलो। बगळो रडटा तें पळोवन तळ्यांत रावपी सगळीं नुस्तीं एकठांय जालीं आनी ताका विचारपाक लागलीं, बगळ्या, कितें जालें रे? तूं रडटा कित्याक? बगळ्यान तांकां सांगलें, काल म्हाका एक ज्योतिशी मेळिल्लो। ताणें म्हाका सांगलें हे तळें थोड्या दिसांनी सुकून वतले। आतां म्हज्या इश्टांनो, तुमीच म्हाका सांगात, हे तळें सुकून गेले जाल्यार तुमचे सगळ्यांचें कितें जातलें? हें आयकून सगळीं नुस्तीं गडबडलीं आनी बगळ्याक हाचेर कितें तरी उपाय सोदून काडपाक सांगपाक लागलीं। बगळ्यान म्हणलें, भिवपाची गरज ना। ह्या रानांत एक व्हडली न्हंय व्हांवता। हांव तुमकां एकल्याक त्या न्हंयेंत व्हरून सोडटां। अशें म्हणून बगळो दिसाक एक नुस्तें घेवन वचून खावपाक लागलो। त्या तळ्यांत नुस्त्यां बरोबर एक कुल्ली रावताली। कुल्लेन बगळ्याक म्हणलें, बगळ्या, तूं फकत नुस्त्यांकूच व्हरून सोडटा, म्हजी पाळी केन्ना येतली? बगळो कुल्लेक म्हणटा, बरें, आयज तुका व्हरून सोडटा। अशें म्हणून तो कुल्लेक आपल्या फाटीर बसोवन घेवन वता। वतना वाटेर कुल्ली बगळ्याक विचारता, बगळ्या, न्हंयेंत पावयल्ली सगळीं नुस्तीं बरीं आसा मरे? हें आयकून बगळ्याक येता हांसपाक। तो हांसून कुल्लेक म्हणटा, खंयची न्हंय आनी खंयचें उदक? तूं कांयच भिनाका, ती सगळीं नुस्तीं म्हज्या पोटांत सुरक्षीत आसा। आतां तूं म्हज्या पोटांत वचपाक तयार राव। बगळ्याची नाडपणां कुल्लेच्या लक्षांत येता। बगळ्याक बुद्द शिकोवपाक कुल्ली आपल्या दोनी दांग्यांनी बगळ्याचो गळो चावळिता। बगळो जमनीर वचून पडटा। हेवटेन कुल्ली धांवत धांवत परत तळ्यांत वता आनी सगळ्या नुस्त्यांक एकठांय हाडून बगळ्याची नाडपणां तांकां सांगता। सगळीं जाणां ताळयो मारून कुल्लेची तोखणाय करतात आनी परत त्या तळ्यांत उमेदीन रावतात।